आमी सद्या आसा ओल्ड गोवा आनी आमी पळयता की ओल्ड गोवा जे एक्सपोजिशन चालू आसा तेजे खातीर जे सिनियर सिटीजन्स आसा जावं जे दिव्यांग लोक आसा तेंचे खातीर फ्री बग्गी सर्वीस तशेंच जे व्हीलचेअर अरेंजमेंट्स हांगासर केल्ले आमी पळयले आनी जी स्पेशल रिक्षा आसा जितून डायरेक्ट व्हीलचेअर तुमी भितर घालपाक शकता अश्यो सुद्दां व्हीलचेअर आमी पळयल्यो। पूण हांगासर आनी एक गजाल आमी पळयता ती अशें की फक्त दिव्यांग जावं सिनियर सिटीजन अशें न्हू जाल्यार कोणाक जर समजा एक्सिडंटान हांगासर आमी पळयलें की कोणाचे पांय मोडला जावं जे लोकांक बरें ना त्या लोकांक सुद्दां ही फ्री बग्गी सर्वीस तशीच जे व्हीलचेअर आसा ती हांगासर वापरूंक मेळटा। लोकां कडेन गेले आमी आनी उलयले की तेंचो एक्सपिरियन्स कसो आसा हे फावटीचो एक्सपोजिशनाचो। खूब जाणांनी आमकां खूब बऱ्यो गजाली सांगल्यो। तशेंच थोड्या लोकांनी अशेंय म्हणलें की जर समजा ही सर्वीस हांगासर नाशिल्ली जाल्यार ते लोक ह्या वर्स हे एक्सपोजिशनाक येवपाचे नासले म्हणून। Injury it is, accident. Okay. So if this facility wasn't there, so No, I would have. This year, like much people and much more like helpful they are more because like people are ready to help, like disabled and otherwise not much because people always come, they just visit and they don't know much actually about the wheelchair and all that. But this time it's really very, actually I met with an accident. Yeah, so my 3 bones are broken, so there is a rod and plates fixed. Just 3 months have passed. okay. So this helped you. Yeah, this helped me out, really helped me out. हां काणकोणसान आनी आहे माझ्या जायचं काणकोणसान हय ओके भितर वचून आयले तुमी। होय होय सगळे मीस बी आयकले ओके म्हाका सांगा फॅसिलिटी कशी आहा हे फावटी। बरी आहा आम व्हिलचेरार येयली आमकां व्हीलचेअरार हय लायनी तेमकां लायनी रावपाक भुरग्यांक ओके कितलो वेळ लागलो तुमकां भितर वचूंक? चड वेळ लागलो ना आमकां तेमकां टायम लागलो ती लायनी रावली ओके आमी थोडे जाण बरी नासलो तेमकां हें करून वयले गाडी हांव वेलसांव ओके सिनियर सिटीजनांक बरी फॅसिलिटी दिली आनी म्हजे कडेन पास आसलेलो VIP पास आसलो तो व्हरोन म्हाका बरी फॅसिलिटी दिली आनी बरे भाशेन हें केलें उमो घेवपाक येयल्लो तेन्ना चलोन गेल्लो। आतां हे पाटी बगी घेवन गेला कित्याक जायना आतां ते खातीर। आम कमिंग फ्रॉम मोपा एअरपोर्ट मोपासान आमी येयल्या तेन्ना आमकां चड त्रास पडोंक ना हांगासर येवपाक आनी आमी बरे भशेन आमी एक्सपोजिशन केलें आनी आमकां खूब खुशालकाय भोगली। एकदम लायक गव्हर्मेंटान आपली हे सारकी एकदम बरी फॅसिलिटी केल्या आनी कांय त्रास ना हँडिकॅप्टाक आनी खंयच्याच भुरग्यांक। मी 10 वर्सां फाटीं पयलीं आमी येयल्ली तेन्ना तितलीशी फॅसिलिटी नासली। आतां एकदम गव्हर्मेंटान आपली फॅसिलिटी एकदम हाय दवरल्या आनी सारकी कोणाकूच त्रास ना। Government have taken a great efforts, very good efforts, outstanding, mind-blowing experience. Yes. Government has really worked on the Goans and made very life easy for everyone. Yes. What is her age? Her age is 80 years. 80 years old. So if ह्यो फॅसिलिटीज नाशिल्ल्यो जाल्यार लायक जाल्यार म्हाका दिसता आमी उमाकूय पावना आसलेच आनी लोकांक जायते त्रास जावपाचे। पण गव्हर्मेंटान इतली बरी फॅसिलिटी दिल्या आय एम रियली प्राउड ऑफ द गव्हर्मेंट।